बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय जेजून उचारलेली उतरां सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. जो मनीस देवाचें उतर आयकता, समजता आनी आपल्या जिवितान वेव्हारांत घालता तो देवाची खरी भक्ती करता. प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमकां देवाची खरी भक्ती वळखून घेवंक आमकां आदारांनी करपा मागुया. आनी जायते पावटी घोडेक आमी देवाची भक्ती करूंक विसरल्यांत आसतलीं, उताच्या मोगा सोशिल्लीं आमी खोडसरल्यांत आसतलीं, पातकांत आमी रावल्यांत आसतलीं. हेर आनी साबार तरेच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलुती कुलो मारून सोगलीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलें. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुत्रा, सोम्या देवा, देवाचे शेली, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार आमी दवरुया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाल बापा, सोर सोपूर्ण देणी तुजे तान उपसवतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दुसरे सोमोतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायला, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोत्रायेंची दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चडय नाकात ओ उणें करिनाकात. पूण हांव तुमकां घालता त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्याक पाळो दियात. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेराक लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटली, खरेंच ह्या वोत्या राष्ट्रा भाशेन दुसऱ्या खंयच्याच पोरजेक इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारता तितलेय पावटी सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्राचे देव तांकां लागीं आसतीत. आयज तुमकां दिता ते संमती असले कायदे आनी नेम खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्राक आसतीत. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा
तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत सगळीं पतून म्हणया सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत चुकी वेणे भोंवता न्याय नितीन चलता काळजान तावन सोत उलयता आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलाटां घालिना असल्याच मनशाक जबाब सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत पेल्याक कसलेंच वायट करिना आपल्या भावाचेर लोचोणना घालिना कोट्या नश्टा मनशांक कांटाळटा पूण सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तेल्यांक मानान लेखता असल्या मनशाक जबाब सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत उश्णें दिता वाड घेना लॉज खावूंक कबूल ना निरपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाळ जबाब सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत भाग्योन जागोपान बरयलोले चिटी वेलें वाचप म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो सगळें बरें देणें आनी सगळें सुपूर्ण दान वयतान येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता ताचें सवें कसलेंच बदलप ना न्हय म्हूण बदलपाची सावळी पर्यान ना आपल्या रचना भितर आमी मालगोडी कशीं जावं आपले उदार कुशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यात तुमच्या काळजांनी वपलां आनी तुमकां तारोवन दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोय नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात देवा मुखार नितोळ आनी निश्कोळूंक भक्तीपण म्हणल्यार हें अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोंतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया आपल्या रोसना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा सुम्या फारिसेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसालेम तावन येवन जेजू सोरशी एकटवले आनी तांच्या शिसांतल्या थोड्यांक मेळ्ळे हातांनी म्हणजे हात धुनासतना जेवतात ते ताणें पळयले फारिसेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्ल्यांच्यो चाली प्रमाणे बोगोर हात धुल्ल्या शिवाय जेवण नासले आनी टिट्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवूंक खावंक बसनात आनी साबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसल्यो पात्रां कोळशे काशेंच्यो आयदनां धुवप म्हणटोच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांची तांचे लागीं विचारलें जाणट्यांनी करून दवरलेल्यो चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेळे हातांनी कित्याक जेवतात खातात पूण ताणें परतिपालून तांकां सांगलें इजायसान तुमच्या दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलेलें तें सारकें तर बरोवन आसा
ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्री कशे शिकोवंक ती म्हजी पोळकी पोरजां कोत्ता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशाक भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशाक भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. जे कोणाक आयकूंक कान आसा ताणें आयकुचें. भितर तावन मनशाक काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतना, हजोरपण, चोरयो, खून, पोदवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकिरीपण, कामचार, निड्डुकाय, चाड्ड्यो, गर्व, मूर्खपण. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर तावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भखानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, इंग्लिशीन अशी एक म्हणणी आसा, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉयज. आनी हे आमी दोन उदाहरणां घेवंक जाता. एका आयदोणांत आमी वस्त घातली जाल्यार आख्खें बरोसोर तें आमी आलोयत जाल्यार चड आवाज जायना, पूण एका वाटेन दुसरे वाटेन तें ओद्देंच साणीत जाल्यार आनी तें आमी आलोयत जाल्यार आवाज जाता. सांगूंक सोदता तें हें, प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमी जर आपलेपणान बरोवन आपूण सगळें जाणा आनी देवाची म्हाका गरज ना, देवाच्या उतराची म्हाका गरज ना तें समजूंक हांव घेवंकलीच बेश्टी आमची खबरो जातात, वा आमची देवाची भोक्ती भायलीच जाता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें समजून घेता आनी तें आमच्या जिवितान वेव्हारान घालता, तेन्ना आमी देवाची खरी भोक्ती कितें ती वळखूंक पावता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयच्या वाचपांचेर या कोण भाशेन देवाची भोक्ती कसली जावंक जाय ती आमकां देवाचें उतर कितें सांगता काय. पयले सुवातेर देवाची आज्ञा पाळप जावन आसा देवाची भोक्ती. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयच्या पयले वाचपांत मोइसेस इस्रायल पुरशे कडेन उलयता आसतना तांकां सांगता कोण भाशेन आमकां देवान ह्यो आज्ञा दिल्यात आनी ह्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलत जाल्यार आमकां देव बेसांवां फावो करतलो, आमच्या जिवितान सगळें तो फावो करतलो म्हूण तो तांकां बसयता. आनी इस्रायल पोरजां ह्यो आज्ञा पाळूंक तयार जाता आनी आपलें देवाचें उतरा प्रमाणे जिवीत मांडून घालूंक ती मोइसेसाक होयकार दितात. दुसरे सुवातेर देवाचें उतर जिवन काळजां नितळ सांबाळुया. सांबाळटात तेन्ना आमी देवाची खरी भोक्ती करता म्हूण आयज आमकां दुसरें वाचप सांगता. आमचें काळीज जर नितळ निर्मळ आसत आनी देवाचें उतर आमच्या काळजान आसतलें जाल्यार आमी देवाची खरी भोक्ती करूंक पावतले. आनी तिसरे सुवातेर आमी जेन्ना गरजेवंताय आमी आमचो आदार सहकार फावो करता तेन्ना आमी देवाची खरी भोक्ती करूंक पावतल्या म्हूण ह्याची वाचपां सांगतात. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमच्या समाजांत आमी नदर मारल्यार गरजी जायतीं जाणां आहात. आमी जर तांच्या आदाराक वेता आमी देवाच्या आदाराक वेता. हो देव देवाची खरी भोक्ती आमी करूंक पावता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ केल्यार फारिझेव आनी धर्मशास्त्रांची खबर मेळटात. कोण भाशेन तांची वळख देवाची भोक्ती कशी जावंक जाय आसली ती आमकां दिसून येता. आनी ह्या वेळार जेजू तांकां शिटकायता वो तांकां नाकारता आनी म्हणटा तुमची देवाची भोक्ती सारकी ना. एके भाशेन तो तांकां देवाची भोक्ती कितें ती वळखूंक आदार दिता. कित्याक गाय तांची भोक्ती कसली आसली काय. दोन उदाहरणां तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर तांची भोक्ती जावन आसली पोळकी वो खोटी. जे मनशान कायदे केल्ले, पुर्वजांचे जे कायदे आसले ते आपूण शास्त्री कशे शिकयताले, आपूण अधिकारान आसलेल्या भाशेन शिकयताले. एक उदाहरण आयज आमकां वाचपानूच मेळटा आनी तें म्हणल्यार हात धुवपाचें. जुदेवा मदें हात धुवपाची चाल आसली ती पयले सुवातेर देव मंदिरान कित्याक काय जेन्ना एक याज्ञीक देव मंदिरान आपले योद्न भेटोवंक वेतालो जाल्यार देवाक तो पयले आपले हात धुतालो आनी योद्न भेटयतालो. योद्न भेटयले की उपरांत पुतून येवन हात धुतालो. पूण ह्या फारिझेव आनी ह्या दुसऱ्या दोन शास्त्रांनी ही चाल घेवन सगळ्याक दिसपोटे जिवितांत ती चालीक लायिल्ली. एके भाशेन जेवणाक
वेता थंय वो टिट्यारसान वो खंयच्यान भायल्यान पोत्तून येत जाल्यार हातपांय धुताले. एके भाशेन ही चाल जी देव मंदिरानूच पाळूंक जाय आसली ती सगळ्याक तांच्यांनी फाकायल्ली. एके भाशेन देवाची भोक्ती वो देवाचे कायदे जे उमके कडेन करूंक जाय आसले ते सगळ्याक तांच्यांनी फाकायले. त्या पासत जेजू आयज तांकां ही तांच्या तोंडार ताची शिटकावणी तांकां दिता. आनी दुसरे सुवातेर तांची भोक्ती जावन आसलें दोंगेपण, बेश्टें फुकट आपले ओठांचेर ती देवाक बुसताले म्हूण फारिजेवांक आनी तांकां सांगता. आनी हाचें उदाहरण म्हणल्यार आमी जाणात उपास जावन आसा एक धर्मीक चाल वो ती रीत. आमच्या धर्मान उपास आसा आनी हेच भाशेन जुदेवांच्या धर्मा मदें वर्साक एक फावटी उपास करपाचें आसलें. पूण जायते जुदेव आपणाक जाय ते प्रमाणे उपास करताले आनी अशेंच सुमानाक 2 फावटी उपास करताले. पूण हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री कितें करताले काय, आपणाक जाय तेन्ना उपास करताले ज्या वेळार लोकांचो बाजार त्या वाठारांत भरतालो तेन्ना. व एके भाशेन हे उपास लोकांक दाखोवंक ते करताले, चाली रिती दुसऱ्यांक दाखोवंक करताले व देवाची भोक्ती खातीर ते करिनासले. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या वेळार जेजू तांचे हें दोंगेपण तांच्या तोंडार मारता आनी तांकां सांगता तुमची भोक्ती देवाक मानवना. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा आमकां विशय सगळी तुमी मोशें आयकात आनी समजून घेयात. आयज जेजू आमकां दर एकल्याक उलो कोत्ता. सगळ्यांनी देवाचें उतर आयकून ते आपल्या जिवितान समजून घेवन ते वेव्हारान घालूंक आयज दर एकल्याक हुस्कायता. आयजच्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी कोण भाशेन दितले काय? पयले सुवातेर देवाच्यो आज्ञा पाळुया. आमी जाणात आमकां धर्मा प्रमाणे आमचे आज्ञा आसात. कोण भाशेन देवान आपणाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां दर एकल्याक हुस्कायता. तर आयच्या दिसा पयले सुवातेर देवाच्यो आज्ञा आमी पाळुया आनी आमचें जिवीत निठायेर घालुया. दुसरे सुवातेर देवाच्या उतराच्या आदारान मेळे काळीज मन नितोर करुया. आयज जेजू म्हणटा मनशाक पायलें कितें येवन मेळे करिना, पूण जें भितरल्यान काळ जाणतान उत्पन्न करता तें आमकां दर एकल्याक मेळे करता. आनी ही जायत्यो वस्तू तो सांगता कोण भाशेन आमचें मेळेपण भितरल्यान येवंक शकता. वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, पोदवार, आपसुवाद, खोटेपण, फोटकिरेपण, कामचार, निड्डुकाय, चाड्ड्यो, गर्व हें सगळें भितरल्यान येता म्हूण आमकां तो हुस्कायता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी जर देवाच्या उतरान आमी आमची पावलां मारलीं वो आमचें काळीज मन देवाच्या उतराक उक्तें दवरलें जाल्यार आमी असल्या वायटान पडची ना. आयज आमकां दुसरो संदेश देवाच्या उतरांतल्यान आमचें काळीज मन नितळ दवरूंक आमी वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर गरजेवंतांक आदार आनी सहकार दिवुया. जाकोबाच्या चिठींत आयच्या वाचपांत आमकां मेळटा अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कुतीन भेट दिवंक. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी जर देवाची भोक्ती करता म्हणटा तेन्ना आमी जर आमच्या गरजेन आसलेल्या भावतांय दोळेळकोरणी करुना व तांकां आदार दिनात जाल्यार आमची देवाची भोक्ती पोलकी. आयज आमकां दर एकल्याक देवाची भोक्ती कोत्ता म्हणटा आसतना आमी गरजेवंतांक आसलेले थंय आमचो आदार दिवंक आमकां हुस्कायता. तर ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमी देवाच्यो आज्ञा पाळून आमच्या गरजेवंतांक भावा भयणी थंय आमचो मोग दाखोवंक आनी तशेंच देवाच्या उतरांतल्यान आमचें काळीज मन नितळ सांबाळूंक आमकां दर एकल्याक हे मिसांत आदार आनी कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो बाबार तेकाच देवाचेर आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर उचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं समालो, आंकवार मरी थंय जल्मलो, पोस पिलाता काळ ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र कातोलीक पवित्र सुटी, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे,
कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमी काय आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्या पोरजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलूंक आदाराची जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वायट तें पयसावूंक आनी मनशाळ नदरेन सोमेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच पोरजेच्या सांगण्याक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक तांकां बरें मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमी सोमेस्ताची देवाच्या आज्ञेक आनी कायद्याक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक समजूंक आनी तें जिवितांत वावरान घालून प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आख्ख्या मनशा कुळाक देवाची राखण मागतना दर एक मनशान एकामेकाची सेवेक आयती रावूंक आनी बरेपण वायटाचेर झुजूंक स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान देवाचें राज स्थापनेक वावरूंक जोन एकल्याक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. बोदोयाल बापा काय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरलें ती आमच्या दर एकल्याचे गरजे प्रमाणे तूं आमकां फावो कर. हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या भविश्य विचारांक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर दिवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपर्णायक आमकां फावो जावं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मोन्नाचेर जैत मरून पुनर्जिवनपण उगडापे केलें. अशें तांणी तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचे कीर्तन एकाच ताळ्यांत आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. मुसर्गीं तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच खोशेन कोस्ट मरून सोसूंक पेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत, पातकांचे वखसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपूर घोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एक आलसिंतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतोले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेलें ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाकोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिचो पोती, भाग्येवन धरून दुतां सांत जुजे वाज आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान सोर पदवेदार बापा, सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस्त आनी आमकां तायलें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां नियार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरून दोतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या काळजात
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, स्वर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्या. मोगान वाडून दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगान तेर जावं आनी तुजे सेवेंत मोगान कोरच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकर करूंक आमची उमेद चडत वचूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.